नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। सरकार स्थापनेच्यो हालचाली सुरू। इंडिया आघाडीची दिल्लीत बसका जाल्यार एनडीएची आयज खासा बसका। सत्ता परिवर्तन जातलें काय नेतृत्व बदल जातलो, लोकांक उमळशीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलो पदाचो राजीनामो। सरकार स्थापन जाय मेरेन पद सांबाळपाचो राष्ट्रपती मुर्मूचो निर्देश। दोन 2027चे विधानसभा वेंचणुकेत जिखतले 30 सिटां, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव। विजय म्हणटा भाजपा पार्टी विथ डिफरन्स न्ही जाल्यार डिफरंट पार्टी जाल्या। कोयराचो योग्य तरेन विलो लावपी पंचायतीक दितले अतिरिक्त निधी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। रेव्होल्युशनरी गोवन्साक लोकसभा वेंचणुकेत जादू कायम दवरपाक अपयश। विधानसभेचे तुळेत आर्जीक लोकसभेत पडली कमी मतां। उद्देगीक कंपन्यांचो ईटीपी प्लांट काम करिना जाल्यार संबंधित कंपन्यो सक्तीन करच्यो पडटल्यो बंद। मुख्यमंत्र्याची उद्देगीक कंपन्यांक शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आयज सत्ता स्थापनेविशीं चर्चा करपाक इंडिया आघाडीची दिल्लीत बसका आसा। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या घरा ही बसका जातली। इंडिया आघाडीन सगळ्या 28 पक्षांक बसके खातीर आमंत्रीत केला। दुसरे वटेन एनडीएची आयज खासा बसका आपयल्या। ताका लागून सरकार कोणाचें येतलें, सत्ता परिवर्तन जातलें काय नेतृत्व बदल जातलो हे विशींची उत्सुकताय वाडल्या। लोकसभा वेंचणुकीचो निकाल स्पष्ट जाला। एकट्या भाजपान बहुमत मेळूंक ना, तांकां सत्ता स्थापन करपाक एनडीएच्या पक्षांचेर निंबून रावचे पडटले। इंडिया आघाडीक 234 सुवाती मेळ्ळ्यो। ताका लागून इंडिया आघाडी देशांतलो हेर बारीक पक्ष आनी एनडीएच्या कांय पक्षांक आपले सयत घेवन सत्ता स्थापनेचो दावो करपाक शकता। म्हूण आयज स्थापनेविशीं चर्चा करपाक इंडिया आघाडीची दिल्लींत बसका आसा। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंच्या घरा ही बसका जातली। इंडिया आघाडीन सगळ्या 28 पक्षांक बसके खातीर आमंत्रित केला। उद्धव ठाकरे हे बसकेक हाजीर रावतले। शरद पवार आनी सुप्रिया सुळे ही वतली जाल्यार दुसरे वटेन एनडीएची बसका जावपाची आसा। ताका लागून सरकार कोणाचे येतले, सत्ता परिवर्तन जातले काय नेतृत्व बदल जातलो हे विशींची उत्सुकताय वाडल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो राजीनामो स्वीकारलो। तशेंच मंत्रिमंडळ बरखास्त करपाची शिफारस केली। मंत्रिमंडळाची निमणी बसका सकाळी 11:30 वरांचेर जाली। दक्षिण गोंयच्या 9 मतदारसंघात काँग्रेसीक बरी मतां मेळ्ळी। उत्तर गोंयांतूय काँग्रेसीचें अस्तित्व कायम आसा। 2027चे विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीन 30 सिटां जिखपाचें लक्ष दवरलां, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी सांगता। जाल्यार विजयाच्या कोतान भाजपा आतां पार्टी विथ डिफरन्स न्ही जाल्यार डिफरंट पार्टी जाल्या खंय। भाजपाच्या लोकांनीच तांकां न्हयकारल्याचें विजय सांगता। The win in the South Goa and the national results are, it is a beef-eating reply and it is showing that the BJP basically is fading. जे म्हाका दिसता 27 अब की बार 30 पार. This is the agenda of the India Alliance. आणि जे the lesson the BJP should also learn was 400 पार was basically pocket. आम्ही काँग्रेसी बरोबर अलायन्स पार्टनर आसले इलेक्शनाचे पयलीं. Why? Because was a model that Allah. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांचेच लोकांनी तांच्या अगेन्स्ट मत मारिल्लें हांव. हे ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात।
कोयराचो योग्य प्रकारे विलेवाट लावपी पंचायतीक एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले। तशेंच एसटीबी प्लांट चलोवपी आनी कोयराचें वेवस्थापन करपी पंचायतीक आनी उद्देगीक वेंचणुकेक दर वर्सा ग्रीन सर्टिफिकेट दितले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। आयज संवसारीक पर्यावरण दीस ते निमतान पणजे यशजीत खासा कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीत पर्यावरण राखपी पंचायतींक आनी उद्देगीक वेंचणुकेक ग्रीन सर्टिफिकेट आनी अतिरिक्त निधी दिली। तशेंच फुडें कोयराचो योग्य तरेन विल्हेवाट लावपी पंचायतींक दर वर्सा एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हायती दिली। हो कार्यक्रम आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता आसतना आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची संकल्पना म्हाजी आशिल्ली। आमी 2 दिसां पयलीं म्हणजे 3 तारखे दीस खरें म्हटल्यार बसून आमी ठरयलें की आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाक सुरवात करुया। तर ग्रीन सर्टिफिकेशन कोणाक दिवपाचें? ग्रीन सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन लोकल बॉडीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक दिवपाचें, जे खरोखरूच ग्रीन हातूंत काम करता आनी आमचें गोंय एक ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सातत्यान आतां वावुरता आनी फुडेंय वावुरतले, तांच्या खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा। पद्दतीन नवीन इंडस्ट्रीक ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाचें काम आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे दर वर्सा नवीन इंडस्ट्री खातीर करतले। त्याच बरोबर अंदू दिल्ल्यो 2 पंचायती, मेणकुऱ्या पंचायत आनी ठाणे ग्रामपंचायत, जितून करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जेंच्यांनी आपलें काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हणजे पंचायत बॉडी आनी सरपंच हेंच्यांनी लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान करून दाखयलें, तांच्याय खातीर आमी तांकां हे फावटी ग्रीन सर्टिफिकेशन्स दिले। हांव तर हेज्या वेळार सांगपाक सोदतां की इवन दो बरें काम करता अशा पद्दतीन तांकां एडिशनल प्रोविजन ऑफ द फंड्स टू दॅट पर्टिक्युलर पंचायत हेंय करपाचो सरकाराचो विचार आसा। हालीं तेंपार गोंयांत दर्यादेग आनी न्हंयच्या वाठारांनी मोठ्या प्रमाणात सॉयल इरोजन जाता। हे सॉयल इरोजन बंद जावचे हे खातीर सरकारान दर्यादेगेचेर आनी न्हंयच्या कुशीक वेगवेगळ्या बांबूंच्या जातींची रोपां लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सॉयल इरोजन्स खूब मोठ्या प्रमाणात जायत चल्ला, नॉट ओन्ली ऑन द बीच बट इन द इंटेरियर म्हणजे रिवर सायड जर आमी सगळे जर पळयत जाल्यार सॉयल इरोजन हे खूब मोठ्या प्रमाणे म्हणजे जावं ते मागीर बिकॉज ऑफ द सँड एक्सट्रॅक्शन किंवा बिकॉज ऑफ द अदर एक्टिविटी आमी न्हंयच्यो सायडी बी कोसळपाक लागल्या। हेजो सगळ्याचो विचार करून सरकारान अंदूच्या वर्साक आमी म्हणटा जाका बांबू प्लांटेशन एंड कॅशू प्लांटेशन, बांबू प्लांटेशन हे स्पेशली फॉर द सॉयल इरोजन बंद करपा खातीर at present in Goa there are the 9 varieties of bamboos are available and which is again the commercial। तुम्ही बांबू लायात 5 वर्साच्या भितर तो कमर्शियली विकत घेवपाची आणि तो कट करून तुमकां विकपाची प्रोविजन सरकार करता फ्री ऑफ कॉस्ट। म्हणजे 1 लाख भर बांबू दिवपाचो आमी ह्या वर्साचो प्रयत्न आसा, बट ताज्याय भायर मागीर मिनिमम कॉस्टातूय बांबू अवेलेबल फ्रॉम द बांबू बोर्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाज्या कडल्यान सरकारान सगळ्यांक दिवपाचो। ह्या पुराय जून म्हयनो आनी जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3-4 म्हयनो वेगवेगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या तालुका प्लेसीसचेर बांबू हो खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतलो, जेणे करून सॉयल इरोजन जावपा खातीर हेजो खूब मदत जाता। त्या खातीर कोस्टल बेल्टान आसतले, विशेष करून मानशेचे बंद आसतले, ह्या सगळ्या बंदांचेर हे बांबू प्लांटेशन खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी करचे, जेणे करून सॉयल इरोजनय थांबतले आणि जेणे करून बांबू हो कमर्शियली बी विकलो वयतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत। फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत बरी मतां काडून सायलंट किलर थारिल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक लोकसभा वेंचणुकेत आपली जादू कायम दवरपाक अपयश आयलां। विधानसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत आर्जीक लोकसभेत 10% मतांचो आंकडो हुपूंक जमलो ना। 2022च्या विधानसभा वेंचणुकीत आर्जीन 93,000 परस चड मतां मेळोवन एका मतदारसंघात आमदार वेंचून हाडीत सगळ्यांकूच अजापाचो धपको दिल्लो। पूण लोकसभा वेंचणुकीत आर्जी कमी पडिल्ल्याचे दिसून येता। लोकसभा वेंचणुकीत आर्जीक 64,578 मतां काडपाक यश मेळ्ळें। आर्जीचो मुखेली मनोज परबान उत्तर गोंयांत 45,693 मतां काडली, जाल्यार दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट परेराक अल्पसंख्यांक वाठारात कमी मतां पडिल्ल्याचे दिसून येता। रुबर्टाक 18,885 मतां पडली। आर्जीक लोकसभा वेंचणुकीत 7% मतदान मेळोवपाक यश आयलें, पूण विधानसभेच्या तुळेंत ती उणीच आसात। आरजीपीचो आमदार आशिल्ल्या सांत आंद्रे मतदारसंघात लेगीत
आरजीपीक सुमार 3433 मतां मेळ्ळी, जाल्यार काँग्रेसीक 5675 मतां मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उद्देगीक कंपन्यांचो ETP प्लांट व्यवस्थित काम करिना जाल्यार संबंधित कंपन्यो सक्तीन बंद करच्यो पडटल्यो म्हणून मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या. कंपनीतले हळशिकावणे उदक ETP प्लांटात प्रक्रिया केले शिवाय ते उदक STP प्लांटात सोडपाक दिवचे नात म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. एफिशियंट ETP जर ना जाल्यार हाज्या फुडें सगळ्या कंपनीक हांव परत एकदा आयच्या दिसा सांगता, जर ETP प्लांट तुमचो चल्लो ना जाल्यार कंपनी बंद करची पडटली. उदक तुमकां हाडून STPन घालपाक आमी दिवचे ना. यू वॉन्ट टू ट्रीट युअर वॉटर एट युअर ETP ओनली. ते दीस बंद जाले की तुमचे उदक हाडून तुमी टॉका वयल्या STPन जे सोडटाले आनी आमचो वयल्यान STP पिड्ड्यार करतालो. हांव मुद्दामून एक कित्याक सांगता, सांतिनेजचो नालो सगळ्या जाणांनी पळयला, बट ताच्या खातीर मोडलेले 27 कोटी रुपया अजुनूय बी सांतिनेजच्या नाल्यात आपली वेस्ट सोडपाक खूब सोंपें आसता. बट ते 27 कोटी रुपया मोडून तो एफिशियंटली आमी आतां चलयता, तो मुद्दामून वचून पळोवचो आनी ते सगळे क्लीन करून परत एकदा मांडवीन सोडटा. त्या खातीर त्या उदकान सोडपाक आपल्या इंडस्ट्रींतले उदीक हाडून ते STPक सोडपाक दिवचे ना. हांवें इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी आपल्यो टँकरी बंद केल्या आनी हाज्या फुडें थंयसर टँकर येयल्ली म्हाका चलची ना. STPची टँकर येयल्यार जाता, बट ETPची चलची ना. इंडस्ट्रींतल्यो टँकरी हाडून थंय खाली करून दिवच्यो ना. यू वॉन्ट टू ट्रीट युअर वॉटर एट युअर ETP ओनली. 240 सिटां मेरेन मर्यादीत उरिल्ल्या भाजपाक सत्ते खातीर NDAच्या घटक पक्षांचो आदार घेवचोच पडटलो. दुसरे वटेन गरज पडत तशी हेवटेन तेवटेन उडयो मारपी नितीश कुमार आनी चंद्रबाबू नायडू भाजपा वांगडा वतले की इंडिया आघाडीचो हात धरतले हें सांगू नजो. लोकांक जाल्यार नितीश कुमाराचेर मात्तूय विश्वास ना. नितीश कुमाराच्या राजकीय इतिहासा वयल्यान प्रेरीत जावन कांय जाणांनी सोशल मिडियाचेर मजेशीर मीम शेअर केल्यात. लोकसभेचो निकाल लागलो आणि भाजपा 240 सिटांचेर मर्यादित उरले. भाजपाक आता आधार उरला तो नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडूचो. नितीश कुमाराचो राजकीय इतिहास जायत्या कारणांक लागून चर्चेचो विषय जावन रावला. हातूंतले महत्वाचे कारण म्हळ्यार सत्ता बदल. नितीश कुमार एके जाग्यार स्थिर ना. आपल्याक गरज पडत तशी युती करपात हुशार आशिल्ल्या नितीशान ह्या नादी काँग्रेसीचोय हात धरला. ह्याच कारणाक लागून नितीश कुमार परतून चर्चेत आयल्यात. तांच्या उडयो मारपाच्या इतिहासाचे फाटभुंयेर कांय जाणांनी सोशल मिडियाचेर मजेशीर मीम्स शेअर केल्यात. पळयात. अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ. ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है. मैंने आपका नमक खाया है. अभी तो मेरे से मार भी खाएगा. सठिया गए हैं आप. आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर ने मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने. चलो अरे आप भी तो आइए. हम आएंगे, जरूर आएंगे. हम अंतिम में आएंगे. चलो बढ़ो तुम लोग. अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना. चलो हम आ रहे हैं बढ़िया से एकदम. चलो ठीक है. जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है. आप फ्यूचर है हमारा. वो वार्ड मेंबर बन जाएंगे, ऊपर धान तो बाद में देख लेंगे. हम चाहे विनोद में कोई बन जाएगा, है कि नहीं भूषण? हाँ, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए कि हम ही हैं. नहीं काहे मान के चलेंगे? अभी तो हम काहे नहीं बन सकते? काहे नहीं बनोगे? यहाँ पर ही सब बात करेंगे. भैया बताएंगे. चुप रहो ना, ये बाद में तय करेंगे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंतान नव्या शिक्षणीक धोरणाचो परतून विचार करचो. शाळेचो वेळ 7:30 ते 3:30 मेरेन दवरपाक आमचो विरोध आसा. गोयच्या शाळांनी तर हें शक्य ना. माध्यान आहाराचो दर्जो लेगीत बरो ना. तशेंच घरा येवन भुरग्यांक ट्युशनाक वचपाची घाई आसता. हाका लागून विद्यार्थ्यांक बरोच त्रास जातलो म्हणून पालकांनी नव्या शिक्षणीक धोरणाचो निशेध केला. तेका NEP म्हणटा, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी, ही सद्या फक्त म्हाका दिसता गोंयानूच ही सरकारान आमचे प्रमोद सावंतान केल्लें आसा. आनी तुका एक सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी नीज गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंटाचे फोरमासून आमी फ्री एड्युकेशना खातीर झगडलेले आसा आनी तें इम्प्लिमेंट वंदना राव जी आसा IAS ऑफिसर, तेन्ना ती इम्प्लिमेंट जाली. आनी आयज काल जो प्रमोद सावंत सांगता खंयच्याय स्कुलान फी घेत जाल्यार आपूण दखल घेतलो. सरकाराक हांव सांगूंक सोदता, प्रमोद सावंताक ते ऑर्डरीन पास केल्लें आसा वंदना राव, की प्रत्येक जे गव्हर्मेंट एडीड स्कूल आसा तितून डिस्प्ले घालूंक जाय. ही ऑर्डर मेंटेन केल्ली आसा. तेन्ना प्रमोद सावंतान ही पयली तें नवीन आनी कितें प्रकरण हाडलें आसा.
हे नवीन प्रकरण केलें नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आनी हो प्रमोद सावंत आपलो पयलो मान घेवंक सोदता. हांव विचारूंक सोदता प्रमोद सावंताक, बाबा आयज तुजो मिड डे मिल्स आसा न्हू, भुरग्यांक वेवस्थीत पावना, तूं आयज 7:30 जर स्कूल चालू करतलो, भुरग्यांक हे माणकुले भुरग्यांक तूं 3:30 पर्यंत क्लासीन बसयतलो. सरकाराची प्रत्येक स्कुलान प्रोविजन केल्लें आसा, कॅन्टीन आसा बाबा, तांकां लंच ब्रेक मेळटलो म्हणून. आमी पेरंट्सांनी आतां रातचो लंच ब्रेक करून आनी त्या भुरग्यांनी शाळेंतल्यान मागीर थंयचं खावपाक ते 3:30 म्हणलें. ही सरकार नवीन पॉलिसी कितें येता, हांव एकूच डिमांड करता सरकाराक, हें जें केलां 8 वरां स्कूल चलता तें 8 वरां स्कूल चलोवंक जाय. सांगूंक सोदता की ही जी पॉलिसी काडल्या न्हू ती पेरंट्सांक टिचरींक खबर ना, सर्क्युलर सगळ्यांक पावल्या. पेरंट आयज भुरगीं येवन सांगतालीं चिल्ड्रन की आमकां बाबा अशें अशें केलां. आमी सांगूंक सोदता, प्रोटेस्ट करता की ही जी पॉलिसी केल्या न्हू पेरंट्सांक विचारून तुमी करपाची. ही पयलींसान इम्प्लिमेंट करता जाल्यार बाबा 7th वा 6th ती फ्लॅश करपाची की बाबा अशें अशें आहा, अशें अशें आहा. ही आपुणूच कार्यालय करता, BJP गव्हर्मेंट कोणाक विचारिनासता कितेंय करता. हें पसंद जायना पळय. हांव कितें म्हणटा, भुरगीं वयतलीं सकाळीं 7:30 येतलीं 3:30 टायमींग दिता. ही पॉलिसी एकदम फेलियर. मिड डे मील दितात, मिड डे मील ब्रेक आसता, ब्रेक स्टडी केन्ना करतलीं, स्टडीक टायम तांकां मेळचो ना घरा कडेन. ट्युशनाक वयताय भुरगीं, टायम एकदम तांकां लेस मेळटा, प्लस तांकां रिलीफ टायम म्हणटा तो मेळचोच ना. तर हांव कितें म्हणटा सरकाराक सांगता, बाबा हें इम्प्लिमेंट करता न्हू तूं, तेच्या आदी पेरंट्साक कॉन्फिडन्सान घे आनी मागीर तूं हें सगळी पॉलिसी कितें आहा ती इम्प्लिमेंट. जर पेरंट्स तर फेवरान आहा मेजॉरिटी जाल्यार नो प्रॉब्लम, पूण हें विचाराय नासतना हें इम्प्लिमेंट करप आनी हें हांव एकूच सांगूंक सोदता की आमचे स्टेटीक इट इज नॉट रिलायबल. महाराष्ट्रांत लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाची कामगिरी बरी जावंक ना हाची जापसालदारकी हांव स्विकारतां. भाजपा श्रेश्ठींनी म्हाका सरकाराच्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचें. म्हणटकच हांव कार्यकर्तो म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षा वतीन काम करपाक शकतलो, अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेंत महाराष्ट्रांत भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हांणी अशी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. स्टॅटिस्टिक्स मी मांडलं असलं तरी जागा कमी आलेल्या आहेत, ही फॅक्ट आपल्याला या ठिकाणी मान्य करावी लागेल. आणि एकूणच या निवडणुकीचं नेतृत्व हे एक प्रकारे भारतीय जनता पक्षामध्ये मी करत होतो. त्यामुळे या ठिकाणी जो काही पराभव झाला असेल, ज्या काही जागा कमी आल्या असतील, याची सगळी जबाबदारी ही माझी आहे, ती मी स्वीकारतो. मी हे मान्य करतो की कुठेतरी मी स्वतः याच्यामध्ये कमी पडलेलो आहे आणि ती कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे करणार आहे. त्यामुळे हा जो काही भारतीय जनता पक्षाला या ठिकाणी सेटबॅक महाराष्ट्रामध्ये सहन करावा लागला, याची सगळी जबाबदारी ही देवेंद्र फडणवीस मी या ठिकाणी स्वीकारतो. आणि मी पक्षाला एक विनंती अजून करणार आहे. अर्थात भारतीय जनता पक्षामध्ये पक्ष सगळे निर्णय करतो की आता मला विधानसभेकरता पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उतरायचा आहे. त्याच्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं आणि पक्षामध्ये पूर्ण वेळ काम करण्याची त्यांनी संधी द्यावी, जेणेकरून ज्या काही कमतरता राहिल्या आहेत त्या कमतरता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मला माझा पूर्ण वेळ देता येईल. अर्थात बाहेर राहिलो तरी सरकारमध्ये जे काही आम्हाला करायचं आहे ते आमची टीम करेल, त्यांच्यासोबत मी असणारच आहे. या संदर्भात लवकरच पक्षाच्या वरिष्ठांना मी भेटणार आहे आणि मग त्यांच्या सल्ल्याने ते जे सांगतील त्यानुसार पुढची कारवाई मी करेन. 5 जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात. दर वर्सा प्रमाण आयज पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो. पर्यावरणाची जतनाय तशेंच सांबाळ करप खूब गरजेचें आसा. हाचें म्हत्व विद्यार्थ्यां मेरेन पावपाचो उपक्रम गोमंतक माध्यम करता. आयज पर्यावरण दिसा निमतान गोमंतक माध्यम सारस्वत विद्यालय, खोर्ले म्हापसा शिशु विकास हायस्कूल, रावणफोंड मडगांव, बाल भारती विद्या मंदिर रायबंदर तशेंच बाराभूमी हायस्कूल तांबडी सुर्ला ह्या शाळांनी पर्यावरण दिसाचो उपक्रम घडोवन हाडलो. पळयात पुराय बातमी.
Studies Environment Day, we have Gomantak who has come to us to make the students aware of the importance of this day. The school also encourages the students to plant many trees. Now in today's world, because of the increasing heat in all the states all over India, the students should know that this can be avoided by planting many trees. So I appeal to all the parents. Suppose if there is a birthday of any student, any child, you can encourage a child to plant a plant on that particular day, so that this problem that we are facing can be avoided. आज 5 जून पर्यावरण दिवस. या दिवसाच्या निमित्ताने आमच्या शाळेत सर्व मुलांनी निरनिराळे झाडे लावली आहेत. सर्व मुलांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच हास्य दिसून येते. आता पर्यावरण म्हटल्यावर यावर्षी तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की किती उष्णतेत वाढ होत चालली आहे. झाडे मारून टाकल्यामुळे प्रदूषणात खूप वाढ झाली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे. आपण आपल्या स्तरावर जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजे आणि ह्या बिघडत चाललेल्या आपल्या भूमीला वाचविले पाहिजे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आम्ही आज शिशुपाल स्कुलांत आमी साजरो करतात. ते हो एक गोमंतक दैनीक गोमंतकान हो एक उपक्रम केल्लो आसा की सगळी शाळा वचून पर्यावरणा विशीं जागृती करपा खातीर दैनीक गोमंतकचो उपक्रम एक स्तुत्य उपक्रम आसा. हांव लायन्स क्लब ऑफ मडगांव रावाफोंड आनी रावाफोंड लायन एज्युकेशन सोसायटी आनी शिशुपाल स्कूल मार्फत हांव दैनीक गोमंतकचे हांव हे उपक्रमा बद्दल कौतुक करता. आज पर्यावरण एक जागतीक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आमी आतां पळयतात गार्बेज प्रॉब्लेम म्हणून हें पर्यावरणा संबंदी आसा. डिफॉरेस्टेशन म्हणत नाजाल्यार नद्यो प्रदूशीत जाता त्यो म्हणत नाजाल्यार इंडस्ट्रियल पोल्युशन म्हणत. गोमंतक यांच्या वांगडा जोड पालवान आमी हांगासर झाडां लावपाचें काम केल्लें आसा. आनी गोमंतक TV जे आसा तेंचे हांव आभार मानता की तेंच्यांनी आमच्या ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या हायस्कुलान हाडून हांगासर बरीशीं झाडां लायिल्लीं आसा. हांव तांकां आश्वस्त करूंक सोदता की ती झाडांचें संवर्धन आनी संगोपन करपाची जबाबदारी आमची आसतली आनी अशीच झाडां आमी लायत रावतले. कार्यकर्त्यांची तळमळ आणि मतदारांनी दाखयल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर मय मतदारसंघात भाजपाक विक्रमी मतांची आघाडी मेळ्ळी अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो. बुधवारा मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी दिवचले पत्रकार परिशद घेतली. आमदारान ह्या येसाचें श्रेय कार्यकर्ते आनी मतदाराक दिलें. हे फावट मय मतदारसंघात सगळे विरोधक एकठांय आयिल्ले तरी लेगीत मतदारांनी विरोधकांचेर विश्वास दवरुना अशें आमदार उलयलो. लोकसभेच्या निवडणुकेत जी मताधिक्य मेळटा तेज्या पेक्षा सगळ्यात जास्त मतदान जे आयज दिल्लेलें आसा आमच्या जनतेन, ताका लागून हांव परत एकदां आमच्या जनतेचे मतदारांचे सगळ्यांचे मना काळजांतून परत एकदां आभार मानता. आयज आमी केल्लो विकास गोंय राज्य आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेंच्या फुडारपणान चलणाऱ्या सरकारान आमकां जे स्थान मेळिल्लें आसा आनी ह्या 2 वर्सांच्या कालावधीन जी सेवा आमी आमच्या लोकां खातीर दिल्ली आसा त्या सेवेच्या बलाचेर आयज लोकांचो विश्वास संपादन करूंक आमी शकले. गेली 1 वर्सा पासून नवीन नवीन कार्यकर्ते आमच्या पक्षान जोडीत रावले आमी आनी हेजो आमकां भरपूर फायदो जाल्लो आसा. अनेक दुसऱ्या पक्षाचे लोक आमचे कार्यकर्ते आमकां मेळ्ळे हेजो भरीव पाठिंबा आमच्या ह्या पक्षाक मेळ्ळो आसा. आयज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जे तळांसून काम करताले, आपल्या मनांसून काम करताले, आपल्या त्याग
भावनेन काम करताले, नीज व्हडल्या भावनेन सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा. सगळे पंच मेंबर, उपसरपंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर, मंडळाचे अध्यक्ष तसेच मंडळाचे सगळे पदाधिकारी, खास करून म्हाका हांगासर उल्लेख करीत दिसता आमच्या महिला मंडळाच्या महिला मोर्चांचे सगळे पदाधिकारी, सगळे मोर्चांचे पदाधिकारी ज्यांच्यानी आपलो अथक प्रयत्न करून आयज हो टप्पो गाठपाक आमकां मदत केली. आता सगळे जेन्ना विरोधी पक्ष एकीकडे येयले, आमच्या जनतेक प्रश्नचिन्ह पडलंच आसतलें की सगळे एकत्र जावन भारतीय जनता पार्टीची मतां व्हरात काय कितें. पण आमकां विश्वास आसलो आमच्या जनतेचेर, आमच्या मतदातांचेर, ज्यांच्यानी आमचेर विश्वास दवरला की हो विश्वास आमच्या कामाच्या स्वरुपान आमचे जे कर्तव्य आमी केल्लें आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी अशें एक पक्ष जो पक्ष प्रत्येक वेळा आमच्या मतदाता पर्यंत पावता, त्यांच्या सुखदुःखान सांगली जाता. हे जो तांकां जो तेंको आहा मेळ्ळो आसा, त्या आदाराचेर आमकां एक कॉन्फिडन्स जाल्लें की इतले जरी हे सगळे विरोधी पक्ष एकत्र जाले जाल्यार आमकां कांयच फरक पडचो ना. आमचे मताधिक्य जे आसा हे तेच्या पेक्षा जास्त वाडीव आमकां ह्या फावटी मेळ्ळें आहा आनी ही विक्रमी मतदान आमी करूंक शकले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.